काय रानटी जनावरांक उपद्रवी घोषित करपाच्या निर्णयाचेर सरकार करतलो विचार, म्हणटा मुख्यमंत्री। रानात फळां आशिल्ल्या झाडांच्या उणावाक लागूनच जनावरां येतात मनशाच्या वस्तीत। बोरी आनी कवळे पंचायतीन शारीकरणाक केलो खर विरोध। बिल्डराची बोल्सां भरपा खातीरूच सरकारान केल्या ही अधिसुचोवणी। पगार दिना जाल्यार लोडिंग पॉयंट उडयतले बंद, सेजा गोवाच्या कामगाराची सरकाराक शिटकावणी। आमदारांक अटक करपाच्या प्रकरणा वयल्यान निमण्या दिसा विरोधकांनी केलो बोवाळ। राज्यपालान हस्तक्षेप करपाची केली मागणी। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळया खबरो विस्तारान। सीसीटीव्ही फुटेज तपासा आनी प्रताप सिंग राणेचो जबाब नोंदवून घेयात, ही मागणी घेवन विरोधकांनी शुक्रारा विधानसभेत बोवाळ केलो। देखून उपसभापती जिदर फेर्नांडिसान विधानसभेचे कामकाज तहकूब केले। उपसभापतीन शून्य प्रहाराच्या सुरवेकूच ह्या आमदारांक भायर काडले। उपरांत विरोधी आमदारांनी राजभवनाचेर वचून राज्यपालाची भेट घेतली। विरोधी आमदारांनी हे विशीं सभापती राजेश पाटणेकाराक निवेदन दिवन सीसीटीव्ही फुटेज दिवपाची मागणी केली। उपरांत राजभवनाचेर वचून राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक हातूंत लक्ष घालपाची मागणी केली। पळयात। ह्या दिसान गोंयांत आनी गोंयच्या विधानसभेत इतिहास घडोवपाचें काम चल्लां। काल पयले खेपेक गोंयच्या इतिहासांत 4 माजी मुख्यमंत्र्यांक भायर काडून बजेट प्रेजेंट केलां। बजेट प्रेजेंट करता आसतना पयले खेपेक गोंयच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष ना। तुमी फाटलो रिकॉर्ड काडा आनी पळया, ज्या दिसा बजेट प्रेजेंट केलां त्या दिसा विरोधी पक्ष हो असेंब्लीक आसा। प्रत्येक बजेटाच्या वेळार विरोधी पक्षाचें रिएक्शन जालां। हांवूच आतां 25 वर्सां जालीं, बाब प्रताप सिंग राणे 50 वर्सां विधानसभेंत आसा, तातूंतली 20 वर्सां तरी ताची मुख्यमंत्री पदाची कारकीर्द आसा। ताच्या वेळार बी खूब झगडीं जाल्यां, खूब कितें कितें जालां, पूण बजेटाच्या दिसा विरोधी पक्ष एबसेंट आसा अशें एक दीस जावं ना। आनी इमिजिएट रिएक्शन जातालें विरोधी पक्षाचें सांजेच। आज आमकां रातचे घरा वतकीर पेन ड्रायव्ह लॅपटॉपां घालून चॅक करून आज सकाळीं रिएक्शन दिवचें पडटा। आज सकाळीं आमी स्पिकराक विनंती केली की कालचो इश्यू आसा तो तुमी रिजॉल्व करता म्हणिल्लो, आज तरी रिजॉल्व करा सो दॅट जावनी स्मूथ। पूण आजूय ते रिजॉल्व करपाचें कोण रिजॉल्व करपाचें मुडा ना। आमी सांगलें तांकां व्हिडिओ हें हाडात, कॅमेराचेर फुटेज हाडात। बा प्रताप सिंग राण्याचो मेमोरंडम आतां गव्हर्नराक दिला, सगळे फॅक्ट्स घाले अशें एज द हेड ऑफ द स्टेट वी हॅव आस्क्ड टू हिम टू इंटरवेन। Report nahi tha. Report. Police were not there. Police wrote a letter. Police did not say anything. That sent her so. रातचे वचून तेच्या घरान वचप म्हणजे ते पुर्तुगेज टायमाक मोंतेरीचें रात जालें। रातचे कित्याक वचपाचें घरा कडेन? Yes. That is what we are asking. That is what we are pointing out. We told him. You have to inquire, show cause and all that. We are responsible people. आमी कितें रस्त्या वयले भुरगे झगडीना. We are elected members, representatives, and just not for 1 year, 2 years. He's been there for more than 15, 20 years or 25. कितली वर्षां? 25 वर्षां जालीं. We have informed the governor, who is the head, constitutional head. Now let us see what is further. We feel that governor will do something. अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळार आमदाराक अटक जावपाची गोंयच्या इतिहासांतली ही पहिलीच खेप आसतली। मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतना विरोधक बोवाळ करताले। देखून सभापतीन तांकां सभाघरा भायर काडले। परवरेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, क्लिंटन डिसोज आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। गोंय सरकारान पयलेच फावट गोंयचे फेणयेचेर कर लायला। हाच्या वयल्यान हें सरकार गोंय आनी गोंयकारपणा खातीर वावर करिनात हें सिद्ध जाता। गोवा फ्रॉडाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला आरोप। जाल्यार बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो म्हणटा ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो कर उणो करतलो। ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्यान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात सोऱ्यावयलो कर वाडयलो। देखून आतां सोऱ्याचो दर वाडटलो। पळयात कांय प्रतिक्रिया। बजेट ऑल्सो विल बी द सेम। काय ना जाता तातूंत रियल इस्टेट सेक्टर आनी टुरिजम तो काबार करता। रियल इस्टेट पयलींच डावन आहा, इतले ताणें हें वाडयलां, तातूंत रियल इस्टेट न्हिदयता। सोरो म्हणटा तो अशें आयकलां हांवें की उत्तर प्रदेश सोडून सगळी नॉर्थ इंडिया आनी आमी एक सोऱ्याचो रेट सेम जातलो। मागीर हाजेर आनी कोण गोंयांत तो बजेट टुरिस्ट येतालो तो येवचो ना। आनी काजू फेणी जाका GI दिला ताणें,
काजू फेणीचेर पयलो टॅक्स मारपी हो गव्हर्मेंट. कसले गोंयकारपणाचे हो उलयता, गोंयकारपण म्हणटा ते काजू फेणीचेर जो टॅक्स मारता ताजेर कळ्ळें म्हण तुका कितें आनी उरला ताजेर. म्हळ्यार तो सारको न्हिदयता, गोंयचे कांयच नाका अशें दिसता. खंयचोच सेक्टर हॅपी ना. एक्चुअली आय डोंट हॅव टू गिव अ कॉमेंट. ऑल द लॉबीज हॅव स्पोकन, द बिझनेस लॉबीज हॅव स्पोकन, एव्हरीवन इज स्पीकिंग. कोणाच्या फायद्याचें बजेट? पर्रीकाराचें नाव मिसयूज केलां. व्हडले ग्रँड कसली ती बिल्डींग बांदता म्हणून आनी पर्रीकाराचें नाव घालता. ही इज बेसिकली बिल्डींग दॅट बिल्डींग टू हायड हिज इनकॉम्पिटन्सी. एंड सो मेनी थिंग्स वीच हॅव बीन टॉक्ड अबाउट. You don't know from where you are getting the funds for that. लास्ट टाइम Like for example, he is talking about convention center. पैसे खंय आहा? 1,500 पुलीस म्हणटा तो. पैसे आहा खंय रे तुजे? आनी सरप्लस बजेट म्हणून सांगता तो मनीस, जो मनीस लोन घेता, लोन सर्वीस करपाक आनी डेट्स फारीक करपाक, हाऊ कॅन दॅट पर्सन गिव यू अ सरप्लस बजेट? कॅन नेवर बी दॅट. सो इन वन वर्ड, इट इज अ फेरी टेल that he has read, which he called sessions. Is session तांकां 5 दीस पासून नाका आहलें. हे 2 दीस ताणें ताका भितर उडयला कित्याक हें असलें बजेट प्रेझेंट करपाचो आहलो. आनी ते बजेटाक जर आमी थंय आशिल्ले जाल्यार वी वूड हॅव एक्सपोज्ड हिम. बट वी कांट ऑल्सो बी पार्ट ऑफ हिम फॉर दीस टायप ऑफ थिंग्स. बिकॉज वॉट ही हॅज डन इन हीज केस इज अ टेस्ट केस. खपता जाल्यार पळयता तो पयलीं एकल्याक लावून आनी इंडिपेंडंट आमदाराक पावता. फाल्यां आनी कोणाक आसतलें. सो इट कॅनॉट बी लायक दीस. सी, दीस इज द एंट्री ऑफ फॅसिझम इन गोवा. म्हाका दिसता ट्युरिजमाक तशें इफेक्ट जायना. ते ट्युरिस्ट हू कम टू गोवा, दे कम टू एन्जॉय अँड दे कॅन गेट टू ड्रिंक ऑन द बीच इन द शेक. इट्स अ युनीक कॉन्सेप्ट. आख्खे इंडियेक खंय ना. शेकान बस आनी तूं ड्रिंक मार, बियर मार, विस्की मार, ब्रिजर मार, सगळें मार. पूण म्हाका दिसता की 5 रुपया 10 रुपया वाडयलो म्हणून तशें फर्क कांय जावपाचो ना. जे लोक बियर घेवपाचे आहा ओ वायन घेवपाचे आहा ते घेतलेच. खाली आय वील रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जो आमचो एक कोपिसावान घालून वायन दितात फॉर टोस्ट म्हणटात ताका. सगळे लोकांक जे कोण पियेना पळय ते वचून हे टोस्ट रेज करता कपलाक. वेन द कपल गेट्स मॅरीड ते रेज अ टोस्ट. तो आमचो ते कितें तरी विनिकोलाज वायन आनी तेचेर ड्युटी वाडची न्हू. एक 50 पैसे वाडल्यार जाता बाटलेचेर, ती वाडची न्हू म्हणून आय वील स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. ते रिवर्ट बॅक करचे म्हणून. सर, टुडे अगेन द हाऊस इज अर्जंट. सी, कॅजू फेणी आमचो स्टेट ड्रिंक जावन आसा. तो ओगती तेचेरूय आमी कितले जो तर सुबेज वाडलेले आहा, जो तर 20 रुपया खंय वाडलेले आहा जाल्यार ते आमी 10 रुपया करपाक वावरया. ते वायन जो आमी हें करता, विनिकोला जो सान आंद्रे, खूब भाशेचे वायन आहा ते. रेड वायन म्हणटा ताका, स्वीट वायन, वीच इज बींग यूज्ड फॉर वेडिंग्स, वीच इज बींग यूज्ड फॉर एनी फंक्शन्स. And now it is being used across religion also, like not only in Christianity, Hindu people also use this. So this red wine जो आहा वो रेट मातशी सुबेज वाडला म्हणून म्हाका एक कोणे फोन करून सांगला. सो आय वील impress upon the honorable chief minister to reduce that price and also on कॅजू फेणी. गोवा 365 खातीर खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. रानवटी जनावरां आनी मनशां मदल्या संघर्शाचो विशय शुक्रारा विधानसभेंतूय चर्चेक आयलो. कांय रानवटी जनावरांच्यो प्रजाती तोंडी घोशीत करपाचे सरकार परतून विचार करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रानवटी जनावरां रानां सोडून मनशाचे वस्तीत येतात हाचे फाटलें कारण फळां नाशिल्लीं झाडां आनी रानांनी जातलो मनशाचो हस्तक्षेप. सरकार त्या विशीं गंभीरपणान विचार करता अशें प्रमोद सावंतान सांगलें. सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकारान विधानसभेत हो विशय काडिल्लो. ताच्या मतदारसंघात रानवटी जनावरां येवन शेतकारांच्या पिकांचे आनी बागायतींतल्या लागवडीचें लुकसाण करता. तांचे लुकसाण भरपाई खातीर सरकारान कसलीं पावलां उबारल्यात हेंवूय ताका जाणा जावन घेवपाचें आसलें. सांगेच्या शेतकारांक 8.5 लाख रुपयांची लुकसाण भरपाई दिल्ल्याची माहिती शेतकी मंत्री बाबू आजगांवकारान दिली. दुकरांचेर आळाबंद घालपा खातीर राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमावान रानां अधिनियमांत बदल सुचयलो. जाल्यार शेजारच्या राज्यांतले हत्ती येवन पिळरणाच्या शेतांची नासधूस करता हाचे कडेन थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान बोट दाखयलें. म्हणजे गेल्ले 3 म्हयने पयलीं जी रोप लायिल्ली कडेन आसा, टोटल शेत लोकांनी कवर केल्ले कडेन आसा आनी स्पेशली बायसन येवन गवेरेड येवन सगळें कवर केल्ले कडेन आसा. ताजेर कितें करतले कित्याक तांकां नुकसाण भरपाई दिवप खूब गरजेचें आसा आनी जी तुमी दिता ताचे पेक्षा मायज येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता.
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट येता तांकां येवपाक जायना हे प्रिकॉशन घेतले आसा आनी जांकां आयज शेतकऱ्यांक लॉस जाल्ले आसा तेजे आमी केअर घेतला आनी तांकां कॉम्पन्सेट केला. आमगेली कंट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी आमी कंट्री फॉरेस्टूय एक डेमोक्रेसी करून दवरलो आहा. फॉरेस्ट एक पळय आहा तेकाय डेमोक्रेसी करून दवरलो आहा. प्रॉब्लेम बायलगांवांत तर असो तुमी 6 म्हयने हंटिंगाक हें दिता लायसन्स दिता हंटिंग करपाक आनी तेका तरी एक समज वचून एक फार्म मारता हांव भितर येदोळ फिल्म एक्टर आवडिला भितर पूण तेका लागून कितें आहा हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन हे सगळे स्टेटीनी सेंट्रलाक बरोवपाक जाय. एक तो फॉरेस्ट एक्ट पळय आहा ते बारीकशे कितें चेंज करपाक पडटलें ना तर प्रॉब्लेम चोय आज तूं तरी रानां वचत पयलो एक टायमाचेर तो रानदुकर पळय म्हणटा तो तुका दिश्टी पडपाक डिफिकल्ट. आतां तुका सारके हजरान दीस पडाय हांव उमेद येता माचकां तेका पण म्हाल जाता भितर पडना रे. The solution definitely does not arise in bringing changes to the Forest Act. We have to accept the fact that man has invaded their kingdom and as a consequence the animals are coming into our areas. मदीं वर्मीन डिक्लेअर करपाचो विशय आशिल्लो बट तो फुडें वचूंक ना. पण आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात क्रॉप डिस्टर्ब जाता त्या खातीर वर्मीन डिक्लेअर करपाचो मदीं विचार करताले सरकार. ताजेरूय आमी परत एकदां वी आर आमी पळयता कितें करपाचें तें आनी देन अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन टेक. एकच म्हजें म्हणणें आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरान त्या विशयी सांगलां. हे मान्य करपाक जाय की तांकां जंगलांत खावपाक कांयच ना जालां हें आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. म्हणूनच ते गांवांत येवपाक लागलेले आसा. दॅट इज ट्रू. आनी थोडेशे जंगलांनी बी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां डिस्टर्बूय जावपाक लागलेले आसा. ते कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा ह्या तिनूय बॉर्डरीक हे हेवटेन तेवटेन येत असतात. आमकां बॉर्डरी घालूं शकता म्हणजे कर्नाटकान आनी महाराष्ट्र आमचे लोक हेवटेन तेवटेन उदकाक झगड्या तेंच्यो झगड्यो ना ते सगळे क्रॉस करीत आसता न्ही. सो दॅट हेवटेनच्यान तेवटेन त्या खातीर कर्नाटकांतले म्हण महाराष्ट्रातले सगळे हेवटेन तेवटेन येत आसता. त्या खातीर आमी जाता तितली प्रिकॉशन्स जी आसा ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेता. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कामगारांचे एरियर्स बोनस पगार जो पर्यंत पुरायपणान दिनात तो मेरेन दिवचलच्यान कंपनीची कसलीच मशिनरी हालोवपाक दिवचे नात. मिना खणी वयल्यान खण मिनाची येरादारी सुद्दां करपाक दिवचे नात. सेजा गोवाच्या कामगारांनी शुक्रारा सरकाराक शिटकावणी दिल्या. दिवचल सारमांचे वयल्यान सेजाचो लोडिंग पॉयंट सुद्दां बंद उडोवपाची तयारी तेंच्यांनी दवरल्या. बोनस एरियर्स अर्दो पगाराच्या प्रश्ना वयल्यान मय दिवचलच्या सेजा खण कामगारांनी शुक्रारा सेजा गोवाचे धबधब्याचे मायनीचे गेटी मुखार बसका घेवन आपलो कृती आराखडो निश्चित केलो. ह्याच प्रश्ना वयल्यान सभापती राजेश पाटणेकार आनी मयेचो आमदार प्रवीण झाटीयेक फाटल्या सप्तकात तेंच्यांनी गाराणे घातलेले. मॅनेजमेंटा बरोबर बसका आपोवपाची विनवणी सभापतीक केल्ली पूण सभापतीन आपले उतर पाळ्ळे ना. देखून कामगार आता संघर्षाचे तयारेत देवल्यात. पळयात तेंचे म्हणणे. आयज गोंयांत म्हाका 20 लाख तरी पावडर आयज आमच्या वेदांतान एक आमच्या ऑप्शन पावडर हाडलेली आहा आनी फूल स्विंग गोंयांत काम चालू आहा. फक्त आमकां बिचोलेकारांकूच कामगारांक फक्त तेणी हाफ सॅलरी दिल्ली आहा. कित्याक आयज तेजे कमीत कमी म्हाका दिसता 5 बोटी शिपमेंट 5 गेल्ले आहा. पूण आयज जे ऑफिसर आहा 5-5 लाखाचे ते आयज फूल सॅलरी घेता आनी आयज आमी सामान्य कामगारांक आयज आमकां तेंगे हाफ पगार दिल्लो आनी आयज आमकां हाफ पगार कितलो येता कमीत कमी 2-2.5 हजार येता. हो 2.5 हजार पगार घेवन आमी आमचो फुडाकार कसो चलोवपाचो ते आमी सरकारा कडेन मागता. ते 2,1200 कोटी कितें आहा ते ताबडतोब तेंचे रिकवरी करचे आनी जे डिपेंड लोक कामगारांक जे कोणाक काडलेले आहा कोणाक हाफ सॅलरी दिले आहा तांकां ते ताबडतोब दिवचे. फाल्यां जर कंपनी जर ऑप्शन पावडर आमचे लिजाची पावडर आहा ती जी हेजी आमची कसली रॉयल्टी भरलेली पावडर आहा किंवा भरूंक नासलेली पावडर जर व्हरोंक सोदतले जाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन आमी पावडर व्हरोंक दिवचो ना जो पर्यंत आमचो ड्यू पेंडींग उरला तो पर्यंत. फाल्यां जर हांगाच्यान पयलीं हांगाच्यान मशिनरी शिफ्ट करपाक मॅनेजमेंटान 2 फावटी स्टार्ट केल्यो. आमी रिप्रेझेंटेशन पुलिसाकय दिलां, कलेक्टराकय दिलां, इवन रिजनल लेबर कमिशनराकय दिलां.
की जो पर्यंत आमचे डिमांड सेटल जायना तो पर्यंत आमी आतां मशिनरी तांकां हालोवपाक दिवचे ना हांगासर. आनी जर हांकां सॅलरी फूल येना आनी तेंचो जो अरियर्स आसा बोनस आसा तो जर पे करना जाल्यार हांगाच्यान एकूय शिपमेंट हांगाच्यान एकूच जावचो ना. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. क्रॉस मोडपाची आनी एक घडणूक घडली, हे खेपे कुडचड्यार. हय, क्रॉस फ्रांसीस परेरान मोडलो. पुलीस सांगता फ्रांसिसान आपलो गुन्यांव कबूलूय केला. ह्या आदी तेणी डझनभर क्रॉस मोडून उडयल्ले. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी तेचेर 17 परस चड केसी नोंदयल्ल्यो आसात. दोना पावलाचे राजभवन हे राज्यपालाचे सरकारी निवासस्थान. सुरक्षेचे दृश्टीन खर बंदोबस्त असलेले हे सुवात सैम सोबीत आसा. राजभवन पर्यटकां खातीर आकर्शण जावन रावलां. खर सुरक्षा वेवस्था असली तरी सोरो पिवन उडयल्ल्यो बियरीची बॉक्सां जळीमळीक पातिल्ल्याची दृश्टी पडटात. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बोरी आनी कवळे पंचायतीन शारीकरणा खातीर खर विरोध केला. बिल्डरांची बोल्सां भरपा खातीरूच सरकारान ही अधिसुचोवणी काडिल्ल्याचो आरोपूय ह्या पंचायतीन केला. दोनूय पंचायतींतल्या लोकांचो ही अधिसुचोवणीक विरोध आसा. देखून पंचायत ह्या विशयाचेर लोकांच्या फाटल्यान उबी रावतली अशें तेंचें म्हणणें. ही अधिसुचोवणी काडच्या पयलीं सरकारान पंचायतीक विश्वासांत घेवपाक जाय आसलें अशें तेंचें म्हणणें. लोकांक काळखात दवरून सरकारान ही अधिसुचोवणी काडल्या. तशेंच हे अधिसुचोवणेक लागून लोकां वयल्या कराचें वजें वाडटलें. देखून हे अधिसुचोवणेक लोकांचो विरोध आसा. पयरूच आमी हेजेर पळयलें की ते सरकाराचे एक ते डिक्लेन तितून आमची बोरी पंचायत आसा अर्बनायजेशन करपाक. म्हणजे फूल अर्बनायजेशन ताका फूल इफेक्ट जातलो आनी आमचो सामको फूल विरोध आसा ताका. कित्याक गांवचे लोक सद्या तरी सामके बोवाळ करपाक आमकां कोण कोण थोडे लोक फोनूय करून विचारता कितें तरी आमी फुडें सरून हें करया म्हणून. सगळ्या लोकांचो विरोध आसा. म्हणजे आमचो सगळ्यांचो पंच मेंबर आमचो सगळ्यांचो फूल बॉडीचो आमचो विरोध आसा हेका. गव्हर्मेंटान सुद्दां म्हणजे अकस्मात हे सर्क्युलर काडल्या भशेन केला. आमकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवं नाका. गोंयच्यो 56 पंचायती अर्बन म्हणून डिक्लेअर केल्यो. तातूंत शिरोडा मतदारसंघातली एकच पंचायत ही बोरी पंचायत आसा. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार शहरी जेन्ना करता आमी ताका पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जावपाक जाय. मेन म्हणजे पंचायतीक खंयच्याच पंचायतीक हे सरकारान कॉन्फिडन्सा घेतलें ना. आमकां पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय. सगळे साधक बाधक विचार करपाक जाय. आतां कवळी सारकी पंचायत, येवच्यान लोटले सारकी पंचायत, बोरी सारकी पंचायत जांकां सध्या पंचायत चलोवपाकच तांच्यान जायना आनी तुमी तांकां अर्बन म्हणून डिक्लेअर करता शहरी. आतां तालिगांव सारकी पंचायत गोंयची ती कोता येता. म्हाका दिसता हाजो लोकांचेर खूब इफेक्ट जातलो. एक मेन म्हणजे ज्यो गांवांनी जमनी आसा तांचेर मोठे मोठे लॉबीचो दोळो आसा. ते जमनी हडप करपा प्रकार. कित्याक शहरी भाग जालो की टेनन्सी हें बी लागना. तातूंत एरिया ती कमी जाता. बिल्डअप एरिया म्हणजे हें चड करपाक मेळटा. व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग येवपाक मेळटा. आमकां बोरी एक सद्याक लायटीचे प्रॉब्लेम आसा, उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. तें करनासतना जर मोठे मोठे प्रोजेक्ट येवपाक लागले लोकांची परिस्थिती कशी? सरकाराचो दोळो वेगळे कडेन आसा. सरकार आमची ग्रीनरी नश्ट करपाक सोदता अशी म्हाका जाल्यार दिसता. अर्बनायज जाले नंतर हांगा कॉन्क्रीट जंगलां तयार जातली. 10-10, 15-15 मजली बिल्डिंगो येतल्यो. त्यो आमच्या विलेजीन आमकां नाका. हांगा पयलीं वॉटर अवेलेबिलिटी आमची सर्टिफिकेटी मेळना. उदकाची चणचण आसा लोकांक, ती कशी सॉल्व करतले? सिवरेज आसा ते कशें सॉल्व करतले? हे सगळो विचार करपाची गरज आसा. आनी हो विचार करूनच म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन हेका ओपोज करपाची अत्यंत गरज आसा. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. व्हॅलेंटायन डे लागीं पावला. ह्या निमतान काकुलो मॉलात तरंगान भेटवस्तूचें प्रदर्शन दवरलां. शुक्रारा 7 वेर सुरू जाल्लें हें प्रदर्शन 9 तारखेक सोंपतलें. तितून जायत्या महिला उद्योजकांनी केल्ल्यो वस्तू पळोवपाची संद मेळटली.
Tarang is organizing yet another exhibition. It's called the Love Flea Market at Kakulo Mall, where a lot of entrepreneurs are here with amazing stuff, with amazing prices, and you can see around, you will get to see a lot of handmade caricatures. Then there's an artist that's there today displaying the work. There is Western garments, Indian garments, bed sheets. Then we have hand assembled jewelry stalls, we have toys, we have food. So please do come and visit us. So I have my own homemade stuff by the name of Aro Gourmet Foods. I completely make it at home. So I have a variety of dips, hummus, sour cream and a few biting snacks. Where we have dresses, tops. We have tops starting from 500 and dresses for 700. So you can come and collect as many as you want for the Valentine's Day. There's amazing offers going on. मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समितीचे पहिलेच फावट 2 अध्यक्ष जाल्यात. ह्या दोनूय नव्या अध्यक्षांक वांगडा परत बसका जातली आनी परतून वेंचिल्ल्याचें नांव रजिस्ट्रार येतलें. तोच खरो आसतलो शिगमोत्सवाचो समितीचो अध्यक्ष. 10वे फावट अध्यक्षपदाचेर आयिल्ल्या शेखर खडापकारान निवडणुकेक आव्हान दिलां. मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समितीच्या अध्यक्षपदावेल्यान कोफुसांव जाला. समिती आनी नगरसेवकांचे बसकेत हिशोबावयल्यान बोवाळ जाल्या उपरांत मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान आदलो समिती अध्यक्ष शेखर खडपकार आनी दीपक नायक दोगांकय 2 अध्यक्षपदां दिलीं. मुरगांवचे इतिहासांत पयलेच खेपे हें इप्रीत घडलें. पूण तंत्रीक अधिकारावयल्यान अजुनय कोफुसांव चालू आशिल्ल्यान परत जातले बसकेत 2 अध्यक्ष एकठांय आयले जाल्यार अंतीम अध्यक्षाची निवड जावं येता. 2 अध्यक्षांची निवडीचेर नाराज आशिल्लो शेखर खडपकार आनी त्याच्या बरोबर पळयात नंदादीप रावताचें म्हणणें. 10व्या वर्सा नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान 2 चेअरमॅन डिक्लेअर केला. इतिहासीक जाला हेजे कितें घडलां तें हांगासर. अर्दे लोक आतां तेणें ऑलरेडी 2 चेअरमॅन डिक्लेअर केला. ताका 2 शिगमे करपाचे आहा दिसता. तेणें कायदेशीर रावन चेअरपर्सना भाशेन वागोवन आपूण कमिटी सगळ्यांक घेवन काडपाक जाय आसली. आयज काडूंक ना. नवीन तुमची कमिटी जाहीर करता. आमी नवीन आमी कमिटी काडपाक थंय येतले आनी बसतले आनी तो दुसरोय चेअरमॅन आसतलो. थंयच कमिटी काडप. रजिस्टर हांव हांगासर हेजेर येवपाक जाय, रजिस्टरार येवपाक जाय. खंय बरयली कोणेय बरयली जायना. नगराध्यक्ष जाहीर करता त्या कमिटी तुम्ही ना आमी मानचे ना. ना एक्चुअली म्हाका दिसता 9 वर्सां खंय तरी एकूच चेअरमॅन आसलो आनी तेणी खरेंच तरी बरें काम केलेलें आनी म्हाका ताका काडपाक नासलो. दुसरे सायडीक आमचो एक्स चेअरपर्सन दीपक नायक आसलेलो. तोय बरो खडाखडीत काम करपाचो मनीस. ताका लागून हांव कन्फ्यूज जालो. लोकांनी सपोर्ट केलो की सगळ्यांनी की 2 अध्यक्ष करचे म्हणून. ताका लागून 2 अध्यक्ष आमी केलेले आसा. तुम्ही पयली डिसिजन घेतले की लॉट घालतले पूण लोक एग्री ना जाले. हांव लोकांच्या भितर गेलो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरां उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री साईदत्त कामतीचो फोडणी फो. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. भाइयों बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ये कोई साधारण विषय नहीं है. आज का हमारा विषय है नेटवर्क. मित्रों, हिंदुस्तान में 5 मिनट के लिए भी अगर नेटवर्क चला जाए तो कहीं धरती फटने वाली तो नहीं है ना. ऐसी मेरे देशवासियों को फीलिंग आ जाती है. दुनिया में लोगों के जीवन में मंगल दोष, शनि दोष, ऐसे अनेक सारे दोष होते हैं. लेकिन हिंदुस्तान में लोगों के जीवन में नेटवर्क दोष भी होता है. भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हमारी सारी समस्याएं एक तरफ होती हैं और इस नेटवर्क दोष के कारण स्लो इंटरनेट की समस्या दूसरी तरफ होती है. पता ही नहीं चलता है कि आखिर करे तो करे क्या. और इसलिए बाबा रामदेव जी से कह के
हमने उनसे कह के हमारे देशवासियों के लिए पतंजलि आयुर्वेदिक सिम कार्ड निकालने की योजना बनाई है। ये आयुर्वेदिक सिम कार्ड होने के कारण आपका जो नेटवर्क दोष है ये यूं ही चला जाएगा और नेटवर्क दोष जाने से आपके स्लो इंटरनेट की सारी समस्याएं भी बहुत ही जल्द खत्म होगी। और ये आयुर्वेदिक कार्ड इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आपका नेटवर्क दोष अगर नहीं गया तो दिन में सुबह उठने से पहले 10 मिनट तक इस नाक से श्वास लेके इस नाक से छोड़ दीजिए ताकि आपके नेटवर्क का शुद्धिकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।